सरकारान आमच्या 2014 एक एबोलिशन ऑफ प्रोप्रायटरशिप टायटल अँड ग्रँट ऑफ लँड असो एक कायदो केलो आनी त्या कायद्याच्या अंतर्गत मोयेकारांक सनद इश्यू केल्यो अंडर लँड रेवेन्यू कोड 1968. तर ह्या सभागृहा फुडें हांव विचारूंक सोदतां सरकाराक की ह्या कायद्या अंतर्गत कितल्यो सनद इश्यू केल्यो आनी कितल्यो बॅलन्स आसा. तर जो रिकॉर्ड दिला त्या हिशोबान फक्त 412 सनद इश्यू केल्ले आसा आनी 1381 ह्यो सनद हे अर्ज पेंडींग आसा. सरकाराक हांव विनंती करता ज्यो प्रलंबीत केसी आसा ह्यो प्रलंबीत केसी 1381 ज्यो केसीस आहा त्यो बेगींतल्या बेगीन सॉल्व करच्यो. दुसरें ज्यो सनद इश्यू केल्ले आसा तेजेर हायकोर्टान चॅलेंज केल्ले आसा आनी ह्या चॅलेंज केल्लेल्या केसींचेर सरकाराचो डिफेंड करपाचो पवित्रा कितें आसतलो. सगळ्याच्या लोकांच्या मनान एक भंय जाल्लो आसा की आमकां सनद मेळोन सुद्दां ही टांगती तलवार आमचेर आसा काय कितें असो एक विशय हो भयाचें वातावरण ह्या मयेकाराच्या मनान सदीत आसा. तेन्ना सरकारान ह्या गोश्टीचेर वेवस्थीत रित्या विचार करून ह्यो केसी ज्यो चॅलेंज केल्ले आसा तेजेर निर्णय दिवचो. ह्या खातीर मयेकार खुबश्या गोश्टींनी वंचीत जाता. स्पीकर सर, आमच्या मयांत अटल आसरा ही स्कीम एप्लिकेबल ना. हेजें कारण कितें? ही जी स्थलांतरीत मालमत्तेचो विशय आसा हेका लागून मयान अटल आसरा ही स्कीम आमी घेवंक शकना. सरकारान दिल्ली स्कीम एक नवें घर बांदतलो जाल्यार 2.5 लाख रुपया किंवा रिपेर करतलो जाल्यार 1 लाख रुपया अशी सरकारान दिल्ली स्कीम मया खातीर एप्लिकेबल ना. तशेंच मया खातीर एक शेतकार समजा जर आपल्या शेताच्या दाखल्याचेर कितें तरी स्कीम घेतलो जाल्यार ती स्कीम घेवपाक आमकां मयेकारांक मेळना. ह्या पासून आमी वंचीत आसा. म्हणून हांव सरकारा कडेन विनंती करता की जी सनद दिल्ली आसा किंवा जे आमचे टायटल क्लियर जाल्ले आसा त्या हिशोबान आमकां मयेकारांक ह्यो अटल आसरा स्कीम किंवा ह्यो सरकाराच्यो योजना ज्यो आसतल्यो शेतकारा खातीर ती बेनिफीट घेवपाक मदत करची. तशेंच ह्यो ज्यो प्रलंबीत केसी आसा त्यो सरकारान पयलीं जेन्ना कायदो केलो तेन्ना 3 डॉक्युमेंट दिवन तेजे प्रस्थापीत तो जो मालक आसा हे ठरोवपाचे एक 3 डॉक्युमेंट मागलेले. पण ते 3 डॉक्युमेंट सोडून एका डॉक्युमेंटाचेर सरकारान हे गृहीत धरचे आनी तेका टेनंट म्हणून डिक्लेअर करचे अशी हांव सरकारा कडेन विनंती करता. प्रेमेंद्र शेट यांच्यानी जो इशू मांडला ताजो कंटिन्युअसली त्यांच्या बरोबरी म्हणजे मिटिंगो सुरू आसा. आमचे कन्सर्न होम डिपार्टमेंट कलेक्टर डिपार्टमेंट त्यांचे इशूचे कन्सर्न आसा म्हणजे तिसऱ्यानूच केस घातल्या. त्या खातीर आमी तेका विश्वासान घेवन तेजे जाता तितके बेगीन सोल्युशन मयेकारांचे प्रश्न सोडोवपा खातीर तत्परतेत काम करतात. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.